दोन ग्रुप जे महाजनांचे असता ते त्याच वेळाचेर जेन्ना फेस्टिवल जावपाचें असता त्याच वेळाचेर तेंच्यांनी ते कॉरल्स उद्भवता आनी एडमिनिस्ट्रेटर जो असता तो फक्त लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपाचें तो तितलें काम करता. वेरेज जे सगळे भावीक भक्त असता त्यांचो हेतू कितें असता की हे फंक्शन बरे भशेन जावपाक जाय, पण ते महाजनांक ते पडलेले नसता. हे लोकांची धार्मीक जे भावना घेवन येतात लोक तेंचे थंयसर खच्चीकरण जाता. म्हणून कायद्यान असो एक तरतूद जावपाक जाय की एडमिनिस्ट्रेटराक इतलो पावर दिवपाक जाय की कशाच पद्दतीन तो उत्सव थंयसर बंद जावपाक जायना. अशें एक सरकारान एक ठोस कायदो किंवा इम्प्लिमेंटेशन करपाक जाय जेणे करून खंयचोच उत्सव झगड्या लोकांची जर आसा जाल्यार ती तेंच्यांनी इन द कोर्ट ऑफ लॉ झगडोनी, पण उत्सव खंय तरी थांबोंक जायना ही काळजी घेवन सरकारान एक नवो अमेंडमेंट हाडपाक जाय अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर, There is a recent judgment as far as the administrative tribunal is concerned, where they said that Mamladar has no power in relation to religious duties. Now, looking at this, I think there needs to be some amendments to this act, and we are looking forward to get amendment to the act in the next assembly session. Okay.